गोंय विधानसभेचे 4 दिसांचे अधिवेशन आयज सावन 803 प्रस्न, खाजगी थाराव, विधेयकां शुक्रारा. अर्थसंकल्पाचेर सर्वत्रीक चर्चा धुकल्ल्या पावसाळी अधिवेशनात. 4 दिसाच्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्ष इश्यू बेस्ड युनायटेड. म्हादय राना उजो आपाच्या अजेंडार. काँग्रेस म्हारगाय, बेकारी, भ्रष्टाचारा आड. गोवा फॉरवर्डाची वळेरी. विरोधक धार काढून तयार. गांधी परिवारा आड उलोवपी एकाय बीजेपी आमदाराक कोर्टांनी गुन्यांवकारी थारावना. राहुलूच कित्याक? प्रियंकाचो प्रस्न. गोंय प्रदेश काँग्रेसवाल्यांचो पोन्ने गोंया महात्मा गांधीच्या पुतळ्या कडेन धरणे आंदोलन. देशाक लुटप्या आड उलयतात तांचेर खंय कारवाय. धरण्याक राष्ट्रवादीचोय तेंको. वाडटे कोविड केशीच्या फाटभुंयेर आरोग्य खातें लागले वाशिनाच्या तयारीक. वाशिना धाडूंक केंद्रा कडेन पत्र व्यवहार. आजचे घडयेक 212 ॲक्टिव्ह केशी. वाशिनाची मोहीम बंद. आधार आनी पॅन कार्ड लिंक करपाक 31 मार्च मेरेन ₹1000 फायन. मुख्यमंत्री म्हणटात सर्व्हिस फी म्हणून मिनिमम फी घेवं येता. फायनीचे दोपरात घेवप गुन्यांव. सांगे कोतारली स्पिडीन वचपी ट्रकाचो मोटारसायकलीक धपको. थळावो मंजो च्यारी आगताक गेलो. बरोबरचो क्रिटिकल. ट्रकांतलो क्लिनरूय सोंपलो. 5 म्हयन्या फाटीं अपघातांत मंजोताचो भावूय असोच गेल्लो. राहुल गांधीची अपात्रता आणि मोदी अदानी संबंधाचे जापेवेल्यान लोकसभा आणि राज्यसभेत काँग्रेसीचो बोवाळ. लोकसभा सभापतीचेर मारले पेपर. अधिवेशन तहकूब. अवयव दानाची प्रक्रिया सोपी करूंक देशांत समान पॉलिसी. निवासी दाखल्याची पिरायेची अट ना. दात्यांनी मुखार येवचे. 99व्या मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्र्याचो उलो. अंडरग्राउंड केबलिंगाक भांगरा सारको खर्च. वीज मंत्री म्हणटात दरेकल्यान सहकार्य करचे. शिरगांवां अंडरग्राउंड केबलिंग सुरू. फोंड्या कोटी केबलिंग. चोडणा मांडवींतल्यान पावर केबल. देशांत कोविडाच्यो नव्यो 1890 केशी. ॲक्टिव्ह केशी 9433. गोंयांत नव्यो 40 केशी. ॲक्टिव्ह केशी 212. राया सांतेमाळार सातेरी कामाक्षी देवस्थानाची 75व्या वर्सुकी दिसा निमतान 75 जाणांची बरोबर सत्यनारायण पुजा. वीर सावरकर आणि प्रधानमंत्री मोदीचो अपमान करपी राहुल गांधीचेर कारवाय जावंक जाय. महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेची जाप. माफी मागूंक आपूण सावरकर न्ही, आपूण गांधी, राहुल उलयल्लो. कोस्ट गार्डाचे हेलिकॉप्टर कोची एअरपोर्टावेल्यान टेक ऑफ करतना 41 फुटावेल्यान कोसळ्ळे. पायलटा सयत 3 जाण सेफ. 2 वरां एअरपोर्ट बंद. फ्लायटी डायवर्ट. चवकशी चालू. भारतांतलो पयलो केबल स्टेट रेल्वे पूल उबो जाता जम्मू काश्मीरांत. जम्मू सावन 80 किलोमिटराचेर अंजी न्हंयचेर उबो जाता पूल. मे म्हयन्यांत जातलो उक्तो. दोन 2005 उमेश पाल मर्डर केशींतलो आरोपी गँगस्टर समाजवादीचो आदलो आमदार खासदार आतिक अहमदाक गुजरातल्या सबरमती जेलींतल्यान कडक पुलीस बंदोबस्तांतल्यान प्रयागराजांतल्या जेलींत करता शिफ्ट. खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंगान पुलिसांक शरण येवचो. अकाल तख्त जटेदार ज्ञानीचो फुडारी हरप्रीत सिंगाचो उलो. अमृतपालाचो सोद घेवंक पुलीस नेपाळांत. स्विस ओपन दादल्याच्या बॅडमिंटन डबल्सांत भारताच्या सात्विक साईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टीचे इतिहासीक जैत. फायनलीत चीनाच्या जोडेक हरोवन जिखली सर्त. वर्ल्ड बॉक्सिंग सर्तीत भारताक 4 भांगरा पदकां. निकात झरीन आणि लवलिनान जोडले मान. मॅरिकोमा फाटल्यान शेगीत दुसरे वर्ल्ड बॉक्सिंग भांगरा जोडपी निकात दुसरी भारतीय.
मार्केट पॉझिटिव्ह उगते. सेन्सेक्स 175 पॉईंट वाढून 57,702 उगते. निफ्टी पावलो 17,016 चेर.